Just imagine. ACBन तुझी कसली कंप्लेंट फायल केल्या चीफ मिनिस्टरान? आज ताणें केस घातली हांव तेजें फायल पेंडिंग दवरली म्हणून तुजेर गुन्हो दाखल केला? वो यू टर्न न्ही वो परीकर पण हें लोकशाही राज ही सालागरशाही न्ही. लोक ती जागा दाखयतले ताका दिसता अरे बारीक लोकांची अरे बारीक लोकांक आणि हे कसले शब्द वापरता तुम्ही? मातशे डेकोरम मातशे मेंटेन केल्यार बरें न्हू. कामण करलो आज रिजनल उलयलो एसएम 8 दीस जाले त्यांच्या घरान उदक येवंक ना आणि नित्तो मार्च सुरू जाला. फाल्यां म्हटल्यार तेंची वेवस्था कर उदकाची. तुवें काणकोणा PWD ऑफिसान काम केलां केन्ना? आनी आतां तुका खबर आहा बशीच्यो टिकेटी वाडल्या बी त्यो. काणकोणा अप डावन करप परवडपा सारकें ना पयलीं भशेन. हांकां बायलांक कोणें सांगलां रे स्पोर्ट्स आनी खेळ 5 मिनटां वतान धांवत जाल्यार हांकां घोळ येता. मागीर हांचो मेकअप देंवता, हांकां मागीर लिंक हाड, आयस हाड, आयस्क्रीम हाड, सोडा हाड. महिला ही दुर्बल असता, महिला ही दुर्बल शक्ती, महिला ही वीक शक्ती, महिला कडेन कांयच जावपाना. आनी 2 मिनटां उपरांत दिगंबर कामत कितें म्हणटा पळया. आज सगळे जगात बायलांक स्वताच्या पांयाचेर उबे रावपाचेर फक्त शिकपाकच न्ही जाल्यार इवन स्पोर्ट्साच्या फिल्डांत सुद्दां बायलांनी मुखार येवच्यो हाजे खातीर सगळे जाण प्रयत्न करतात. आनी मागीर न्हू तेच कॅलरीज देंवोवपा खातीर धांवप. पर्सनली तुमकां कितें दिसता भाऊ? सद्याचे BJP एक करून लिडरांक सायडलायन कित्याक करपाक लागल्या? पर्सनली इतलेंच की अजून तांचे जें कितें आसा मनाक कितें आनीक वेगळें आसतलें आमकां एक धक्केलें तांच्या मनाक वेगळें आसतलें. ओ अशें आसा ओके. जस्ट इमॅजिन. आणि इश्टानो वन अँड ओनली वन चर्चिल आलेमाव एक्सक्लुझिव्हली जस्ट इमॅजिनाचेर आपले रिएक्शन दिता. When he left for the Korean, I was so sorry. Then he came back. That day I met him. Are you are the fellow, no? For doing comedy. He said yes, yes. I said very good. When he came back, I said I'm very happy. Must continue this work. जुजे फिलिप डिसुजा. जो परेश बाब इतलो लोकांक हांसयता, इतलो लोकांक उमेदीन हाडटा, हेच भशेन हें आयज आमच्या गोंया सारकी गरज. कित्याक जेन्ना परेश बाब जो एपिसोड हो कंडक्ट करता तेन्ना खरेंच थोडो जायतो लोक परेश बाबाचे ते चोवपाक रावता. बरे मायनिंग बेल्टांतलो कोण तरी जाय न्ही उलोवपाक. मायनिंग बेल्टांतलो आमदार सुभाष फळदेसाय जस्ट इमॅजिना बद्दल कितें तरी म्हणपाक सोदता, उलोवपाक सोदता. पळोवया कितें म्हणटा तो. एक वेळार ते अति जालेशें दिसता. ते जावपाक जायना. खंयच्याय गोश्टीक एक थरापर्यंत एक लिमीट आसपाक जाय. जर एखादे वेळ कोणाची एक लोकप्रतिनिधीची किंवा कोणी एक वरिश्ठ मनशाची ज्या मनशाक समाजा भितर स्थान आसा लोकांच्यो भावना दुखोवचे न्ही हो ताणें घेवपाक जाय. तुवें म्हाका आतां अशें कित्याक म्हटलें? आतां तूं ब्लॅक लिस्टान म्हाज्या. तो 2 खवटे पळय रे. जुजे पार्सेकर पळय, तवडकर पळय, लव, चर्चिल, रवी, काय बरे भुरगे. तांकां सगळ्यांक जस्ट इमॅजिन आवडटा. तेंची कांयच कंप्लेंट ना. तुका एकट्याकूच कितें प्रॉब्लेम व्हडले? चल सोड, तुका हांव एक चान्स दिता. तुजें नांव जर म्हाज्या ब्लॅक लिस्टान घालपाक नाका जाल्यार तुका मातशें SORRY सॉरी बी मातशें म्हणचें पडटलें म्हाका. सॉरी. इट्स ओके. आतां हांव विसरलो. ओके आतां तूं म्हाज्या व्हायट लिस्टान आयलो. जस्ट इमॅजिन. CMाक चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकराक हयकार दितल्यांचें म्हणणें मान्य जालां. हयकार दितल्यांचें म्हणणें मान्य जाल्लें आसा. ह्या फावटी प्रश्न उत्तराचो काळ वेगळ्या भशेन हाताळलो गेलो. हाची सुरवात CMान जी केली. है ध्येय दूर संस्कार क्रूर बदमत्त चूर पथभर शुला जीवन दुकुल जननी के पक्की तनिक धूल.
ढवळीकरांच्या खात्यामधली योजना आहे छान. रस्ते रुंद करायचे, मोठे किंवा लहान. नवे नवे रस्ते जोडूया, बांधू नवे पूल महान. पण रस्ता रुंद करण्यासाठी का ठेवला नाही मंडूरकरांचे भान, का ठेवले नाही मंडूरकरांचे भान. अरे विष्णू पुराण आम्ही वाचतो, तुमच्या मतदारसंघासाठी दिवस रात्र नाचतो. पण हे काम आम्ही नव्हे तर MORTH MOST मिनिस्ट्री पाहे. बाकी उत्तरे संगणातून पाण्यावर दिलेल्या उत्तराप्रमाणे आहे. स्पीकर सर, सांत आंद्रेच्या कामासाठी टाकू नका सीएमापुढे नांगी. खाऊन पहा एकदा तरी वर्ल्ड फेमस मंडूरची वांगी. पैशासाठी सांत आंद्रेचे रस्ते का अडवून ठेवता, तसे असत जाल्यार ह्या बॅगा सकट हांव तुमका मागीर कॅबिनान मेळटा. स्पीकर सर, याला कोणी आमदार केले? असेंब्लीत हा उगाच फरफरतो. तुझे बॅग ठेव तुझ्याकडे, मी नंतर तुला फोन करतो. स्पीकर सर, सगळ्या खात्यांची चंगळ आहे. आरोग्य खाते का अमंगळ आहे. सगळ्या हॉस्पिटलांचे फेसलिफ्ट जरूर करणार. चला बॅगा नाही तर एक छोटेसे गिफ्ट तरी घेणार. आरोग्य खात्यावर विष्णू वाघ पाटील तुटून पडले. बिचोलचे नरेश सावळ हॉस्पिटलासाठी फडफडले. जवळजवळ 11 वर्सांनी मिडिया सामकार येवपी आणि 3 वर्सां उपरांत जस्ट इमॅजिन असो ते सगळे बाकीचे सोडून दिया. बिफोर दीस मॅन चेंजीस हिज माइंड, वी हॅव टुडे मिस्टर बाबूश मोन्सेरात विथ अस. कायदो कसलो कायदो? दिस इज हिज स्टायल ऑफ फंक्शनिंग. हे तेंचे काम करपाचें. कितें कितें म्हणपाक सोदता पर्रेकर हांगा? वॉट ही इज ट्रायंग टू से? हांव तुमकां एक उदाहरण दितां. हा कितें उदाहरण? सॉरी उदाहरण. वॉट इज CM पर्रेकर्स मोटीव बिहायंड सेईंग दीस स्टेटमेंट की आपणाक बाबुशान डेमोक्रेसी शिकोवची न्हू, आपणाक बाबुशाची हिस्ट्री खबर आसा? कितें हो पर्रेकर? वॉट इज पर्रेकर? The person who got the Politician of the Year award. तुमची गोंयकार ही ऑर्गनायझेशन काय आवाज ना मरे त्यांचा हाली? आम्ही गोंयकार सुशेगाद. How is work going on in Santa Cruz, तुझी new constituency? It is my way or the highway. Whatever Parrikar has done in this CCP issue, postponed Karab election, has he done a right thing? See, Mr. Parrikar is always right. यानी कितें? See, politics is also opportunism. It is the art of the possible. आता तू युटर्न मारता काय कितें? बरें पळय, हांवूय चड उलयना. तोय उलयना, तूय उलयना, हे कितें चल्लां रे? This is jingoism. झिंगो? झिंगोइजम? आनी कसलो वर्ड? Some people work hard. Some people work smart. कळे म्हणजे नरेश सावळ, रोहन कवटे, स्मार्ट वर्किंग. आय गॉट इट. नेक्स्ट विजय, स्टॉप लाफिंग. असं नका. मे बी परिवर्तन सरकार बाबूश इज ट्राईंग. आर यू रेडी नाव? इतले एलिगेशन झाले तुझेर. आर यू रेडी टू टेक एनी बुल, काव, बफेलो, गोट बाय इट्स हॉर्न? आर यू रेडी? I am ready to take any bull by its horn. इश्टानं तुमकां आतां सांगतालो न्हू शर्ट म्हाजो बरो दिसता म्हणून. आतां तो शर्ट म्हाजो कोणे व्हेला तो पळोवंक जाय जाल्यार पळया. ह्या मनशान ऑफिसान येवन म्हाका इश्टागतीची शपथी घालून म्हाजो शर्ट घेवन गेला आतां एसेंब्लीन घालून शो मारपाक. मिनिस्टराक विचारपाक जाय, आफ्टर यू कॅच दीस कॅटल देर इज एनी गायडलायन्स वॉट दे शूड डू, वेदर शूड कंटिन्युअसली टील दे आर देट दे शूड
ओ यार ये की था, बड़ी कंफ्यूज्ड असेंबली है। चर्चिल जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ओए चलो यार, टोटल टाइम वेस्ट है जी। साउंड वाउंड अच्छा लगाया, डॉल्बी डिजिटल है, एलसीडी वगैरह लगाया है। आईपीएल की मैच दिखाते तो मज़ा आता। ओ यार थैंक यू। एक ही था, इनविटेशन है सीएम पर्रिकर जी का, चाय नाश्ते का इनविटेशन है। भाई चाय ख़त्म तो नहीं हो गई, ज़रा लेट हो गए सर। आपकी गोवा की फनी लवली है सर, एडिक्टेड हो गया जी। यार लस्सी इज़ ऑल्सो गुड एंड झाची इज़ ऑसम विथ मक्के दी रोटी एंड सरसों दा साग। आई हैड इट इन द पंजाबी ढाबा। हमारे गोवा के लोग पंजाबी समोसा ज़्यादा खाते हैं। चिकन शागोदी फेमस है, लेकिन फास्ट फूड पे ज़्यादा तंदूरी खपती है। ये ओपोजिशन लीडर है जिनका ओपोजिशन लीडिंग ही नहीं है, बहुत स्लो बात करते हैं। ऑनरेबल सीएम, बेसिकली वी आर फार्मर्स, वी आर काउस, बफेलोस, जैकॉल्स, डॉग्स, कैट्स, Mercedes, BMW, Skodas. I get food from a cows from Germany. We are farmers. Politics is part-time. शेतकरी आम्ही. स्पीकर सर, आम्ही शेतकरी शेता करतात, आम्ही अननस लायतात। इनके सामने कहता हूँ कि अगर आपका तैको है तो मैं भी प्राइम मिनिस्टर की शहरत में हूँ। बस मौका दे के चौका मार लूँगा। आज रात का खाना सर्किट हाउस में खाएंगे और मैं प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तैयार हुआ। तैको दीजिए। जस्ट इमॅजिन। आणि मित्रांनो, ज्यांची आम्ही सगळे वाट पळतात ते चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर जस्ट इमॅजिनाच्या 25व्या एपिसोडार आपले रिएक्शन दितात। तुम्ही खंयचे काडटात, कितें घालतात, धुमशण घालतात आनी ते लोक खूब जाणांक खबर ना की ते इट इज एन इमॅजिनरी म्हणून। तुम्ही स्ट्रीप मारतात खरी, लोकांक खरेंच दिसता ते। हांव चॅलेंज दिता, हांव स्टेटमेंट करता तो लोकांक चड एक्सेप्टेबल आहा ते कितें हांव सांगता लोकांक मान्य आहा। भाई आता तूय अशें उलयता जाल्यार आमचे कितें थारलेले फोनार। तुका सकाळी फोन केलेलो पळय की बरें बरें उलय आनी तूं एग्री जालेलो, आनी आतां कॅमेरा ऑन करतूच कितें भलतेच रिएक्शन दिता कितें? म्हणजे जस्ट इमॅजिन हो सामको वायट प्रोग्राम, संवसारांतलो सामको पाडो प्रोग्राम। इट इज अ गुड प्रोग्राम। बरें आमचो न्यूज एडिटर सुयश गावणेकर तो स्क्रोल घालीत आसता न्यूजाचेर, ते तरी वाचता तूं? स्क्रोल कोण वाचता? म्हणजे म्हाका कळ्ळें भाईक म्हाजे कडेन काय प्रॉब्लेम ना, आमचे न्यूज एडिटरां कडेन कितें प्रॉब्लेम आहे, पण म्हाजेर काय ना पर्सनल, म्हाजे प्रोग्रामाचेर काय येना। गॉसिप्स त्यो। इश्टानो 25वो एपिसोड हांगाच सोंपता, पूण एक सांगनशें दिसता, केन्नाय जर कितें म्हटलां अनइंटेन्शनली ऑर अशें कितें जोक करता आनी कितें हर्ट बी जाल्या कोणी, जाल्यार हात जोडून माफी मागता आयज ह्या 25व्या एपिसोडाच्या निमतान। आणि एक सांगूंक सोदता की जस्ट इमॅजिनाची अवचिनगिरी आनी धमाल यात्रा अशीच चालू उरतली, ती बंद जावपाना। सो पळोवंक विसरो नाका जस्ट इमॅजिन ऑन प्रुडंट मिडिया दर आयतारा 7:30, 9:30 आनी 11:30 तो मेरेक मोग आसुनी आनी पळयत रावा जस्ट इमॅजिन सीझन 2। बाय बाय, थँक्यू। जस्ट इमॅजिन।